प्रितीच्या भाव भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जालो तेन्ना दोनवडे आणि प्रिती मोगाच्या कोंड्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खी पवित्र सभा बरोबर सोमया जेजूच्या पास्काचो गूट समारंभ सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचे कोश्ट मरण आनी पुनरुज्जीवनपण. तो शेवट पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान तांच्या कोश्टांनी आनी कुसाच्या मोन्नान आमकां वांटो मेळ्ळा. उपरांत ताच्या पुनरुज्जीवनपणांत आनी मोहिमेवन जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भाटान आनी भोगतीन दारोण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमयाच्या फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाप्पा, तुजेर विस्वास ठेवतल्या बाट वाडय आनी तुवें आमची मागणी आयज आमी जैतिवन क्रिस्ताक थाळयो हातांत धरून मान दिता. तशें ताचे वरवीं बऱ्या पुण्याची फळां हातांत घेवन तुजे मुखार येवंक आमकां फाव कर. आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवें. मातया परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान आनी जेरुसलेमा लागीं पावतूच जैतुनाच्या दोंगरा सशी आसत्या बेतफाचे मुणगे थंय येवन दोगां शिसांक जेजून अशें सांगून धाडले, तुमचे समकारा आसा त्या ग्रामान वचात. थंय रोखडे तुमकां मेळटले ते बांदून घाल्लेले एक गाडू आनी ताच्या सांगाताक ताचे शिंगरू. ताका सोडात आनी म्हजे सोशी हाडात. कोणूय तुमकां कितें म्हणत तर सोमयाक ताची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हें सगळें घडले प्रदेवशे सांगून दवरलेले ते पाळचे खातीर. सियोनाचे दुयेक सांगता, हो पळय तुजो राजा तुजे शीं येता. तो बळो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवांक बांदलोले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिसांनी वचून जेजून ताका वरमायलेले तशें केले आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून ताची आपली आंगली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली वस्त्रां वाटेर पठायली. दुसरी कांय जाणांनी झाडाच्यो थाळयो बांदून भेंडाक बेंडून वाटेर शिपडायली. फुडल्यान आनी फाटल्यान येतलो सगळो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सरेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, ऊंच सर्गीक जय जय. आनी जेरुसलेमाचो प्रवेश जातच हो कोण गाय म्हणून आख्खे शार सरपडलेले. लोक सभाक घेवन म्हणटालो, हो तो जेजू गालिलेयांतलो नासरेताचो प्रवादी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भयणी भावानो, जेजूक वाखाणटेली ती पोरचेची देख घेवन आमी आतां समाधान फुडें वचुया आनी ह्या थाळयांचेर त्याच बापाचो आशिर्वाद मागुया. स्वर्गदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या थाळयांचेर आनी समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आतां आमी प्रवेश घालतल्या आनी थाळयो घेवन आमी इगोर्जेन प्रवेश करतल्या.
Soy Jesu आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. प्रार्थूया. सगळ्यां पासत आमी मागुया. मीस आमी सगळ्यां पासत आमी भेटयता. सगळ्या फिरगोसकारां पासत आमी हे मीस भेटयता. सगळ्यां पासत मागुया. सगळे आमचे आवडे बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत भेटोया. सरपदीदार आनी शासनाच्या देवा, मनशा कुलाक खालतेपणाची देख दिवन आमच्या सुडोणदारान मनशा सैम घेवचे आनी कुसाचे मरण सोंसचे म्हूण तुजी कोशीश जाली. आमचे जिणेन तांचे सोंसणीकायेची देख घेवन तांच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोणवालायेन आमकां फाव कर. आमच्या सोमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता शासनाच्या शासनाक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळी तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बळ करूंक ना. कोडसरून वचून हांव वचना. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टोल्याक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हणुया. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मोस्कऱ्यो करतात. म्हजीं केबेडां करतात. म्हाका किडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडूंचो. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशींच सुणीं म्हजे भोंवतणी. निश्चूर मनशाचे पेंडे म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विट्टात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगवाली आपणा भितर वाडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय.
भाग्यवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोल्या चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयमाचो, तरी ताणें ही देवाची गूट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच काली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या होवन तो कालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत सर्गार संवसारांत आनी पातालान आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोसणेन परगोदचें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मोरो पोरयान कुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमच्या खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. माथ्या प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्ट मनाचो इतिहास. जेजूक हाडून राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूंच देवाचो राजा होय? जेजून ताका म्हणलें, तूंच सांगताय. आनी मुखेल याज्ञीक आनी जाणटे ताचेर आड गाराणे करीत आसतना तांणी जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हणलें, कितल्यो म्हूण गोवायो तुजेर आड ते दितात, त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. पोरबे सोम्या खंयच्याय एका कोयद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो एक नावादीक कोयदी आसलो. देखून तूंय एकठांय जालोल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय? बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? नाटकायेन ताणें जेजूक आपणाच्या हातान घालो म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल न्याय सोदरेर बसलोलो आसतना ताचे पत्नीन अशें ताका सांगूंक धाडलें, त्या भागिवंताचे भानगोडेंत तूं पडो नाका. ताचें म्हाका सोपोन पडून आज हांवें जायतें भोगलां. ते म्हणसर मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगांय भितरल्या कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय? अशें राजपालान नव्यान उलोवन ताका विचार केलो. तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासाक. पिलातान ताका म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. पूण पिलातान म्हणलें, तर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागली. ताका खुर्सार मार. तेन्ना आपलें कांयच चलना पूण ओदीक उचांबोळाय जाता म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडूंक लावन लोकां उजीर हात धुले आनी म्हणलें, ह्या मनशाच्या रोगता विशीं हांव गुन्यांवकारी न्हय. ही तुमची जबाबदारी. आनी आख्खे पोरजेन परतीपाळ केलो. ताचें रोगोत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो
आनी जेजूक जेरबोन मारून खुर्सार किलावंक ताचे आदीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्यायशाळेंत व्हेलो आनी ताचे सोरभोंवती सगळीं पोंटोन एकठांय जालीं. तेन्ना ताचे आंगावलें काडून ताचेर एक तांबडें आंगोस घालें आनी कांड्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बेटकाठी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केणूंक ते म्हणटाले, नोमान तुका ये जुदेवांच्या राजा. ताचे तिंपी उडोवन ताच्या हातांतली बेटकाठी काडून घेवन ताचे तोकलेर मारताले. ताची केबाडां केल्या उपरांत ताचे तांबडे आंगोस काडून ताका नव्यान तांचे काशा आंगावलीं घालीं आनी ताका खुर्सार किलावंक घेवन गेले. भायर वेतना सिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी ताणें ताका जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतेक दवरलो. गोलगोता म्हणगे कोट्ट्यांचो जागो. म्हणटा ते सुवातेर पावतोच ताणें सोऱ्यांत पीठ मिसळून ताका पिवूंक दिलें. पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका खुर्सार किलायल्या उपरांत तांणी सोडती घालून तांची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका पारो करूंक रावले. तांच्या माथ्यार वयर ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घालो, हो जेजू जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय खुर्सार मारले, एकाक उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. ताणें येतो वेतो लोक आपली तोकली हालयत जेजूची फकाणां करून म्हणटालो, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी कुर्सा वेलो देव. तेच पोरी शास्त्र्यांनी आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल याज्ञिकूय ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय? तर ताका आतां कुर्सा वेलो देवून दी आनी तेन्ना आमी ताका सोत मानतल्यांव. हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो. आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर खुर्सार मारलोले दोग चोरूय ताच्यो केस्टायो करताले. 2 पार्तावन 3 वाजो पर्यान सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एली एली लबा सबथानी, म्हणगे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सोडलोय? हें आयकून थंय आसलोल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. आनी ताचे मदल्या एकल्यान दाव मारून एक आलोंबें घेतलें आनी तें शिरक्यांत बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन जेजूक पिवूंक दिलें. एरांनी म्हणलें, राव, एलिजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसऱ्यांनी जेजूक व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. सगळ्यांनी थिमी मोडची. उबे रावया. तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. भुंय कांपली, कोडपां फुटलीं, फोंड उक्ते जाले आनी जायत्या मेलोल्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ती फोंडांतलीं भायर सरून पवित्र शारांत गेली आनी सोबार
जाणांक दिश्टी पडली. भुंयकांप आनी हेर घडटालें तें पळोवन सोदपती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखूंक आसलोले ते जबर भिवन म्हणूंक पावले. हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. बसूया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या कोश्ट मरणाचो इतिहास आमी आयकला. जेजूचे कोश्ट मरण म्हणजे कितें? पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें चलचित्र तुमी जायत्या जाणांनी पळयलां आसतलेंच. वॉट इज दीस पॅशन ऑफ क्रायस्ट? जेजूचे कोश्ट मरण कितें? हाचो जबाब जुवांचे शिवोटोमान 3रो आवेसवर 16 आनी 17 वळ आमकां दिता. देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपणाच्या एकल्याच पुताक संवसारा खातीर ओपोवन दिलो. मरणाची फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळच्याक. जाल्यार जेजूच्या कोश्ट मरणाचेर आमी नियाळ कोत्ताना आमी बापाचो मोग आमकां धावे जाता. आमचें थारोन आमचे मुखार आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार आमचें कार्य कितें काय? आमचें कार्य ह्याच थारोणीक वावरांत आमी हातबोट घालपाक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या कोश्ट मरना वरवीं आनी आयज आमी जेजून प्रवेश केलेलो हाचो उगडास केला. रामाच्यो चुट्ट्यो घेवन आमी इगोजेन ओ देव मंदिरांत आमी भितर सरल्या. हें कितें कुणायता काय? हे जेजूचो प्रवेश जाण आसा ताचे जोईत, आनी जोईत कित्याचेर? पयले सुवातेर जेजूचो प्रवेश जाण आसा जोईत भावार्थाचो. कित्याचे वयर? भिरांती वयर. जोईत भावार्थाचो भिरांती वयर. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजू भिरांती विरेन जेरुसलेमाक गेलो. एक राजा कसो दुबावरे ते मारूंक सोदताले, पूण जेजू जोयतीवन कसो गेलो? एज अ मायटी किंग. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजू आमचो राजा आनी ह्याच भावार्थाचे जोईत जेजून दाखोळ केले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मार्टिन लुथर किंग हाका एप्रिलाचे 6 तारखेर, एप्रिलाचे 4 तारखेर ताका शूट केलो. मार्टिन लुथर किंग शूट केलो. तर मार्टिन लुथर किंग भोव करून अमेरिकेच्या देशान काळे जण आसलेले पळय, ताचो होक राखूंक, तांचो मान तांकां दिवपाक झुजतालो. आनी हे झूज ताणें मारले पळय तेन्ना ताचे होक राखपाक जायत्यो केण्ण्यो ताका फाव जाल्यो. ताका भायर आयलो, ताका फातरावंक सोदताले, जिवेशी मारूंक सोदताले, बोनकोणी ताका घाले, ताच्या घरान भोम उडयले. पूण तरी आसतना हो बरो वावर करपाचो मार्टिन लुथर किंगान सोडूंक ना. आनी आदींच फुडें तो जाणो आसतलो, एप्रिलाचे 4 तारखेर 1968 ह्या वर्सा ताका शूट केलो तो, जाल्यार एप्रिलाचे 3 तारखेर तो जाणो आसतलो हे मरण ताका येतलें म्हणून. आनी आदींच फुडें तो आपणाचे मरणाचें दर्शन लोकांक सांगता. हांव जाणो म्हाका जाय ह्या संवसारांत आनीक जियेलोलो, पूण हांव जाणो म्हाका आनीक जियोंक मेळपाक ना. हांव वयर दोंगरार गेलोलो, म्हाका दर्शन मेळ्ळां आनी थंयसर हांव देवा कडशी एक आसा. देवाक हांव रूप पळयता. हें दर्शन आदींच फुडें लोकांक तो सांगता. आनी दुसऱ्या दिसा ताका शूट करून ताका मारतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताणें भावाट ताणें उबारून दवरलो, भिरांत कुशीन दवरली. दुसरे सुवातेर जेजूचो प्रवेश जाण आसा जोईत मोगाचो. कित्याचे वयर? निसंतनाचे वयर. इट्स अ विक्ट्री ऑफ लव ओवर वायलन्स. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पयल्या 3 शेंकड्यांनी क्रिस्तांक दुबाळो दिताले, पूण तरी आसतना क्रिस्तांव आपणाच्या भावार्थाक थीर रावले आनी भावार्था खातीर मरोंक ते तयार जाले. कित्याक? क्रिस्ताच्या मोगान ताचे काळीज आनी मन लासताले. आनी तशेंच भोव करून
जे कम्युनिस्ट कंट्रीज असले तुझ्या क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताले. एके बायलेक बोणकोणीन घाल्लेले, तिचो ल्हान भुरगो 11 वर्सांचो तिका पळोवंक येता, ताका पळोवंक येता तें पळोवन आवय काडटात भायर. पूण जेन्ना ती आवय आपणाच्या पुताक पळयता तेन्ना ती पुताक म्हणटा, मिथन देवाचेर भाट दवर, देवाचें नांव काडटाच, ओ जेजूचें नांव काडटाच. तिका पोत्तून भितर वता, पुताक पासून मेळोंक दिना. जाल्यार हो पूत थंयसरूच रावन रडटा. कित्याक रडटा गाय? आपणाची आवय इतली कोश्ट आसतना, कोश्टवतली आसतना, तुरी आसतना देवाचेर ती भाट दवरता, जेजूचेर ती भाट दवरता. आनी खरें म्हणल्यार ताची आवयच न्हय, ताच्या बापायकूय भाटा खातीर जिवेशी मारलेलो. सरी तर आपणाची आवय आनी बापूय भाटा खातीर मरूंक तयार आसात जाल्यार खरेंच जेजू म्हजो सडवंडार. तेच्या भयणी भावांनो, ह्या वायलन्सा मध्ये मोगाचे झोयत जेजू आमकां दाखोळ कोत्ता. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचो प्रवेश जाण आसा झोयत घालतीकायेचे. कित्याचे वयर? गोरवा वयर. इट्स अ विक्ट्री ऑफ सिम्प्लिसिटी अँड ह्युमिलिटी ओवर प्रायड. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजू कित्याचेर आयलो गाय? गादें जानवार, लोकां मुखार एक केण्णेचें जानवार, ह्या जानवाराचेर बसोन जेजून प्रवेश केलो आनी जोयताचो प्रवेश ताणें केलो. आनी हेच की पयलें वाचप आमचे मुखार इसायास प्रवादी आमकां आमचे मुखार दवरता. ताचे खेश्टायो केत्तले, ताका ताचे हाड पिसुट्टेले, पूण तरी आसतना तो एक झाप काडपाक ना, एक झाप ताणें काडूंक ना. आनी दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरयतना तेच, तो इतलो खालतो जालो, कुर्सा मोरो पर्यंत खालती जालो. तो जेजू आमचो चाकोर, खालतीकायेचो सागोर. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमकां ताच्या धारोणीक वावरान आमकां धोर एकल्याक, म्हाका आनी तुमकां एक मिसांव आसा, एक वावर आसा. आनी कसलो वावर गाय? बेश्टे हांगासर बसोन पळोवपाचो न्हय, पूण टू आर विटनस टू आर वेरी प्रेझन्स वी हॅव टू रेडियन द प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट. आमी जेजूचे आसने आमचे भितर आमी परसळूंक वचचें. आनी कशे भाशेन नॉट जस्ट पॅसीव पर्सन्स बट एक्टीव पर्सन्स. बेश्टे कोनशाक रावून पळोवपाचे मनशां न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान भाटाक गोंय जातली मनशां आमी जावंक गरजेचे. नॉट जस्ट स्पेक्टेटर्स बट एक्टर्स, पार्टिसिपंट्स. आनी ह्या वरवीं आमी भाटा गोंय जावंक पावतले. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतना, जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ कोत्तना, आमी खरी क्रिस्तांव कशी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या भाटांतल्यान आमी दाखोळ करूंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगळीं बेरावया. आमचो बाट एकाच दर्से विचारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सर्वपरिदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पयत आत्म्या वरवीं गरमी चलवलो, आंकवार मरेताय चलमलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, दिसा दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपरिदार देवा बाबाचे उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पयत आत्म्याक, कातोलीक पयत सोबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, शासनाचें जिवीत. आमेन. थोडेशे आमचे गरजो बाबा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक वडिलांक आनी हेर जेजूचेर मोळ्यांक काम करतल्यांक साबार लोकां पिडापीड दितात आनी तांच्या माथ्यार काट्याचो मुकुट घालतात. तर असल्या कोश्टा वरवीं ताणें निराशी जायना जावं तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ फावो कर म्हण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी म्हणयारांनी लोकांचो वो पोरचेची
गरज वळखून तांकां फावो तो आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जायते स्पर्जेचेर गुन्यांव आसतना गुन्यांवकारी करता आनी आपूण बरो म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदतात आनी तांचेर काट्याचो मुकुट कसो घालतात. तो हे सोंसतल्यांक जेजूचीच बरी गोठाय आनी सोसूंक बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. ह्या दिसांनी आमच्या स्कॉलाच्या भुरग्यांची परीक्षा चालू आसात, तर तांकां बरे भाशेन मन लावन शिकवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. हो मोगाल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान तुजी खोशी जाल्यार आमकां ती फाव कर मागतना केरीत भाशेन आमच्या SSC भुरग्यांची परीक्षा कालच्या दिसा सावन सुरू जाल्या. तांकां बरे भाशेन परीक्षेक जाप दिवंक आनी केरीत भाशेन बरे भाशेन शिकोवंक तुज्याच पयत आत्म्याचो उसवाड तांकां फाव कर. केरीत भाशेन आमी मागता आमच्या भुरग्यां पासत जे आमच्या इस्कॉलान सेंट जोझफ इस्कॉलान शिकतल्या भुरग्यां पासत 40 भुरगीं आसात. केरीत भाशेन बरे भाशेन ती शिकोवंक तुजोच उसवाड आनी तुजेंच गिन्यान तांच्या मनान घाल आनी बरे भाशेन जबाब दिवंक तुजोच आदार तूं तांकां दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटणुचे वेळार आमी गायन करुया C43 पेज नंबर 46. आमची काळजा दवरता सुखानी दूख सोडून गेले. जेजू तुका भेटोयता सुखानी दूख सोडून गेले. जेजू तुका भेटोयता. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सर परिदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या काणकांनी वयलें आमच्या नकळ्या सर्वेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घेवं. सरस्वर आमच्या कोनवाल्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मना वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोन्यांक ते फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनांक लागून तुजी दोयाळ कालसाचो माये मोग आमी भोगूंक पावूं. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सुरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर खाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरोपराधीतो. तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली खास नोश्ट्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मन्नान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दोलबान ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. Sorves poraci nabi eta takasu
sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तू पवितून सगळ्या पवितपणाची जोर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून इंडियानी पवित करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पर्यंत जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. Pawataco good porgotoya. Sumya Jesu vami haudokata ani hekashitle pieta. Iklis pauti tu voi bhavanisu ami tuje moron porgota. बापाचे मनाचा आणि पणजनपणाचा मी भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिविताचो सोंड आणि सोडणीची काल तुका समोर पिताव तुझे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कोण आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेजतांक पयत आत्म्या उर्वे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सरस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंली बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनोन जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनीच्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेजतांक तुजे परसुलीत मुखार मोल पोलोवंक फाव कर आम्हा समेजतांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागयोन दोदुता बागयोन जुजे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पयत आत्म्याचे एकपणान सर पदीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें चिकल्लेलें प्रार्थन थीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सरींच्या तुजें नांव पयत जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां घोस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान उतरेकताव तर आमकां जे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आघातांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुंचे पयत सभेच्या बाट ताचेर दिश्काल आमचे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळे कोटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी.
हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया ती म्हजे भितर म्हाका पावना म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Sanctam, Corde Sanctam Maca Pauli. Biglo sarkanu doilo, sogliato ikzazalo, dusmanak bingin givya, mga anuchi visarya. Biglo sarkanu doilo, sogliato ikzazalo, dusmanang bingin givya, mga luchi visarya. Kurat mo, ikam lekaso. So having, so having kinatupso, pelyak tumi kotang titlis, Corde Sanctam, Corde Sanctam Maca Pauli. Kurat mo, ikam lekaso. So having kinatupso, pelyak tumi kotang titlis, Corde Sanctam, Corde Sanctam Maca Pauli. प्रार्थूया
हो मोगल बापा ओप्रूप ढेण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक किलायलोली जेजूची खोड जाली आमचे खाण आनी कुसार वारोयलेले रगत जाले आमचे पिवण. ताचें मरण आमचो भाट घट कोत्ता आनी आमच्या कालसांनी विस्वास पेटयता. तो ताचे पुनोवन जेवणपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी बोरवाशान आशिल्ली सोडवण सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस्पोत तुमचे सव्या आसूं आनी सोरपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Shout a kind Korea F20 page number 95. Sosa Sopopoliam Tumci Sangati Abasa Sosa Sopopoliam Tumci Sangati Abasa Papan Makadala Tososum Kadata Chaboran suktin desa desa soknya moche gowai saya sosa sopopolya tumchi sagati havasa sosa sop